कोमनी नदीच्या जमिनीर प्रकल्प हाडटले जाल्यार कायद्यात बदल करपाक जाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटाकडे उलयलो. समित्यांनी तेको दिवचो म्हूण उलो. आणि नवे रिफॉर्म्स ज्या पद्दतीन हाडपाक जाय आणि लोकांक हेजो म्हणजे आमी जशें म्हणटा की गोंयकारांकूच हेजो फायदो जावपाक जाय, सरकाराचे विविध प्रोजेक्ट करपाक फायदो जावपाक जाय. हाज्या खातीर आमी जर अमेंडमेंट चेंजीस कितें सजेस्ट करता तांचे कॉग्निजन्स जे आसता पळय न्ही तितूर तेंच्यांनी ते काही गजालीक सपोर्ट करपाची गरज आसा. दुसरे वटेन कोमनी दादी वयली घरां कायदेशीर करपाक कायद्यात बदल करपाची गरज ना म्हूण गिरी कोमनी दादीक दिसता. गोंयकारांचो इशू खंय समिती कडेन उलोवन सोडोवपाक येता. जानेरात कोमनी दाद कन्व्हेन्शन. See that the Comunidad lands, which are agricultural lands, are better administered to see that agriculture production increases in the state. If government is trying to legalize the illegal constructions, my counter question to the government is only one. What happens to the genuine citizen of the state who follows all the laws? Illegal construction आसा ते मायग्रंट लोकांचे, कोणाचे गोवन्स जेन्युइन तर केस आसा तेका कायदोची दुरुस्ती करपाची गरज ना. सच केसीस फर्स्ट हॅव टू बी एग्जामिन्ड. मागीर ताका फावो ते प्रमाणे each committee will take action, and I'm sure nobody will take action on his fellow Goans if they are by merit deserving some consideration and some response from the comunidad. Blanket illegal construction करपाक तर लोकांक एक परवानगी दिली जाल्यार म्हाका दिसना हे टावन प्लॅनिंग आनी म्युन्सिपालिटी आनी पंचायत आनी कन्वर्शन सानादा आनी ही ऑफिसां बंद करून उडोवपाची. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.